मडगांवात बेकायदेशीरपणान धंदो करपी पसरेकारांचेर जर 26 डिसेंबर मेरेन कारवाय करची ना जाल्यार मडगांव नगरपालिके सामकार येवन धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मडगांवच्या जागरूक नागरिकांनी दिल्या। हे विशीं सोमारा नगराध्यक्षाची भेट घेवन खासा निवेदनूय ह्या नागरिकांनी भेटयला। मडगांवात बेकायदेशीरपणान बसपी पसरेकारा कडल्यान नगरपालिकेक कांयच येणावळ मेळना। तशेंच हे पसरेकार कोण तांची म्हायती लेगीत नगरपालिके कडेन ना असो आरोप ह्या वेळार भाजपाचो फुडारी शर्मद रायतुरकार हांणी दिल्या। तांकांय सांगिल्लें आसा की 1 आठवड्याचो टायम आमी तुमकां दितात। 26 तारखेक जर मडगांवान आशिल्ले सगळे इल्लीगल रोड सायड धंदे बिजनेस म्हणटा तांकां हे रोड सायड वा इल्लीगल धंदे जर बंद करना म्युनिसिपालिटी हांगा येवन मोठ्या संख्येन येवन सगळे मडगांवकार सगळे लोक येवन जो कायदो मानपी लोक आसात शांतता प्रिय धरणे घेवन हांगा बसतले आनी ताज्या नंतर जर कितें लॉ एंड ऑर्डराक कितें विशय जालो जाल्यार ताका पूर्णपणे मडगांवची म्युनिसिपालिटी आनी अधिकारी जे आसात ते जबाबदार आसतात। सो ताणें टोटल आतां मेमोरंडम दिले कडेन बाब शर्मद आयिल्लो, साईश आयिल्लो, बाकीचे सगळे आमचे मडगांवकार फातोरकार सगळे आमचे निश्ठावंत मडगांवकार फातोरकार हे सगळे आयिल्ले। ते म्हणटात की जे रोडार जे पळय इल्लीगल एक्टिविटी म्हणजे जे कोण विकता आडसरां विकता, फ्रुट्स विकता, भाजी विकता, वेगळें कितें विकतात तांकां सगळें काडचें आनी तें काडप योग्य अशें म्हाका दिसता। कारण ह्या लोकां परस पासून आमकां 4 जाणांचो म्युनिसिपालिटीक फायदो ना। कित्याक म्हाका खूब दिसा पयलीं आतां सॅलरीक जावं 1,80,00,000 रुपया सॅलरी जाता। 1,80,00,000 आनी हे समज जितले लोक बसतात न्ही आनी हाणें तर आमी म्युनिसिपालिटी कितें फारीक केल्लें बाबा ट्रेड आमी कितें घेतिल्लें जाल्यार आमकां कितें बेनिफीट बाबा आमकां आमचे कडेन 4 जाणांचो फायदो ना। 4 जाणांचो आमचो फायदो ना आनी हे विकता अशें इल्लीगल बसून सगळें विकता सो तांचे मेळना ते सगळें एक 8 दिसा भितर तेंकां सगळें काडचें। हांवें ऑलरेडी म्हजो चीफ ऑफिसरूय ना एक तो 2 वीक लिव्हेर गेल्ले कडेन सो हांव इमिजिएटली चीफ ऑफिसरा कडेन उलयतां आनी सामकें स्ट्रॉंग एक्शन ऑन एक्शन मूड हांव तांकां इतलेंच सांगलां